दीस बुधवार सप्टेंबराची 25 तारीख 2024. पयलें वाचप म्हणण्यो पुस्तकांतलें अध्याय 30 5 तावन 9 पर्यंत. देवाचे हर एक उतार सत, ताचे थंय आसरो घेतल्यांक तो ढाल. ताच्या उतरांक सडीत कांय मेळय नाकात. मेळयशी तर तो तुका सुखीदार करतलो आनी तूं फसयणार म्हूण कळीत जातलें. 2 वस्तू हांव तुजे लागीं मागतां. हांव मरचे आदीं म्हाका त्यो इन्कार करिनाका. कपट आनी फटी म्हजे तावन पयस दवर. जावं दुबळीकाय जावं ग्रेस्त काय म्हाका दिनाका. म्हाका गरज आसा तें खाण मात्र दी. नातर हांव दादोशी जावन तुजो तिरस्कार करीन आनी म्हणान सर्वेस्पर कोण, वा हांव दुबळो जावन सोरीन आनी म्हज्या देवाचें नांव भश्ट करीन. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 119 29 72 89 101 104 आनी 163. श्लोक. तुजें उतार म्हज्या मेटांक एक दिवो. फटकिरे वाटे वयलो म्हाका पयस कर. तुज्या धर्मशास्त्रांची समजणी उपकार कर म्हाका दी. तुज्या तोंडान तावन येतात ती नियमां म्हाका रुप्या आनी भांगारा प्रासड मोलादीक. श्लोक. तुजें उतार म्हज्या मेटांक एक दिवो. तुजें उतार सर्वेस्परा सासनाक बाळटा. सर्गार तें सदांच स्थिर. तुज्या उतरांक पाळो दिवचे खातीर सर्व खोट्यो वाटो हांवें सांडल्यात. श्लोक. तुजें उतार म्हज्या मेटांक एक दिवो. तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळ्ळ्या. देखून फटकिरे सालिसो म्हाका कांटाळो दिसता. कपटपण हांव पयस करतां, म्हळ्यार हांव संतापतां, पूण तुज्या धर्माच्या मोगार पडलां. श्लोक. तुजे उतार म्हज्या मेटांक एक दिवो. शुभवार्ता. लुका प्रमाणे शुभवार्ता अध्याय 9 1 तावन 6 पर्यंत. जेजून 12 जाणांक सांगाता पयलें आनी तांकां सर्व देवसार धांवडावची आनी पिडाशिडा गूण करची पदवी आनी अधिकार दिलो. उपरांत देवाचें राज परगट करूंक आनी पिडेस्तांक गूण करूंक म्हणून तांकां ताणें धाडलें. तो तांकां अशें सांगी लागलो. वाटेक म्हणून कांयच वरिनाकात. दांडो, पोतें, भुती, तुडू खंयचेंय नाका. बदलूंक दगलोय नाका. ज्या घरांत तुमकां स्वागत दितात त्या घरांतच रावा. थंय तावनूच तुमची मुखली वाट धरा. जंय तुमकां स्वागत दिनात ते शहरांतले तुमी भायर वतना तुमच्या पांयांक लागिल्ली धूळ सयत पापून सोडा. तुमी तशें केल्लें ताचे विरोध एक साक्ष जावं. आनी ते भायर सन गेले आनी हळ्ळेक पयणकन सुवार्ता परगट करीत आनी पिडेस्तांक बरें करीत गेले. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजून पदवी आनी अधिकार आपल्याची सांग दिवन तांकां धाडलें. पदवी आनी अधिकार एकच दिसता तरी ते विभिन्न. हर एकल्याकी पदवी आसा तरी ती पदवी वापारचो अधिकार आसना. थोड्यांक अधिकार आसल्यारी कशें अधिकार चलोवचो म्हूण कळीत आसना. देखून जेजून पदवी आनी अधिकार दोनीय दिवन आपल्याशी सांग धाडलें. जेजून दिल्ली पदवी आनी अधिकार संवसाराची न्ही. ती देवाचें राज परगट करची, पिडेस्तांक गूण करून देवसारांक धांवडावची, उतरांनी उलोवची मात पदवी आनी अधिकार न्ही. करण्यांनी दाखोवची पदवी आनी अधिकार. जेजूचें उतर परगट करूंक वतना कितें सकड व्हरूंक आसा म्हूण जेजू सांगता. देवाचेर संपूर्ण थरान होंदवून रावून
ताची पदवी आनी अधिकार सदां देखच्याक जेजू आपोवन दिता. म्हणण्यो पुस्तक अशें सांगता, जावं दुबळीकाय जावं ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका. म्हाका गरज आसा तें खाण मात्र दी. कित्याक दुबळो जाल्यार सोरपणांतय मन व्हरता. ग्रेस्तकायेन दोशी जावन गेल्यार देवाक तिरस्कार करन हंकारान जियेशें जाता. देवाचें रास परगट करूंक देवाची पदवी आनी महिमा आमकां आसा जाल्ल्यान खाणा जेवणाची चिंता करिनासता देवाचें रास बांदून हाडया.